प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो विसवोर वोड 7 ते 15 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 7 to 15। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका। वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळो। जीं कोण आत्म्या थावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा। निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, तूं इस्रायल पोरजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकळोय? खरेपणीच हांव तुका सांगता, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी तेकलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात। तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिना। सुर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानतले? स्वर्गार थान देंवलेल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोळींक। जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो। प्रितीच्या बाबणेनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू निकोदेमासाक कितें सांगता तो। निकोदेमास एक फारिझेव आसलो। ताणें पळयल्लें की जेजू कसल्यो मिलाग्री कोत्तात, अजापां कोत्तात। जे धोमशास्त्री, जे फारिझेव, जे याजनीक आसले तेन्ना ते करूंक पावनासले। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो पळयता की जेजू कसल्यो मिलाग्री कोत्ता, कसलीं अजापां कोत्तात, तो रातीक येता जेजू कडेन आनी जेजू म्हणटा सायबा म्हणटा, तुजे बरोबर देव नासलो जाल्यार जी ती खुणातून आमकां दिसती पडटा, जी ती मिलाग्री कोत्ता ती आमकां केन्नाच करून येवची नासली। आनी जेजू ताका म्हणटा निकोदेमस, ह्या तूं एक नवो जल्म घेनासतना तुज्यान देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जायना। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ताका म्हणटा तुका आतां पोत्तून जल्मोंक जाय, म्हणजे तूं आतां मायच्या कुसव्यान जो जल्मलाय तो पयलो जल्म जाला, पूण तुका आतां एक नवो जल्म मेळपाक गरजेचो। आनी तो जल्म जावन आसा पवित्र आत्म्यान। आनी त्या वेळार निकोदेमासाक ही सजमणी मेळना, कित्याक आजून जेजू खुर्सार वसोंक ना। भाव भयणीनो, जेन्ना निकोदेमास जेजू कडेन येयल्लो आनी जेजू प्रश्न विचारलेलो तेन्ना जेजू आजून पासून खुर्सार वसोना आसलो। पूण आयज भाव भयणीनो, आमी जाणो की 2000 वर्सां पयलीं जेजू खुर्सार गेलो, तो आमचे पासत मेलो, आमच्या जाग्यार मेलो, 3 दिसां उपरांत पुनरुज्जीवन जालो। आतां तो सुर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला आनी ताणें आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो धाडला। म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जें ताणें खुर्सार आमचे पासत केलां ताजेर आमी सोत मानता, ताणें आमचो जागो खुर्सार घेवन आपलें रगत व्हारोवन आमकां नितोड केल्यान, आनी आमी आतां ताणें जें बलिदान खुर्सार केलें ताजेर आमी सोत मानता। आतां आमी तें सोत मानून जेजूक आमी जेन्ना आमचो सोमी देव आनी सुरोंडार म्हूण मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी हो जल्म जावन आसा हो आत्म्याचो जल्म, हो दुसरो जल्म जो आमकां एकदम गरजेचो देवाच्या राज्यान भितर सरपाक। म्हणटच भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता की जे पयले क्रिस्तांव जे आसले, जे भावार्थी, जेन्ना जेजू पुनरुज्जीवन जावन स्वर्गार गेलो आनी शीस आतां देवाच्या उतर परगट करूंक लागले, सगलो लोक आतां एका काळजाचो, एका मनाचो जालो आनी आतां आपल्यो वस्तू ज्यो आहल्यो ते एकामेकाक दिवन आपलें जिवीत सारतालो। आनी भाव भयणीनो, हें जिवीत जाता एका भावार्थीचें, एका क्रिस्तांवाचें, की आमी एकामेकाचो मोग करता। खरेपणी हो मोग जो आमी देवा कडसून अनुभवला, पवित्र आत्म्या उदेशी हो मोग आमी एकामेकाक दिता
आणि आता संवसाराक कळोन येता की आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणून, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलागार म्हणून, खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान भितर सरल्या म्हणून. आणि आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमच्यान देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाता, कशे भाशेन आमी ताजेर बावर धरून, आनी तो आमकां जेन्ना आमी ताका आमकां सोमी देवान सरोंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो शी मेन नासलेलो मोग ओतयता. आनी त्या शी मेन नासलेल्या मोगान आतां आमच्यान देवाचें उतर करूंक जाता, देवाचें उतर पाडूंक जाता, देवाचो मोग करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया. पोत्तून पोत्तून हें उतर आयकून जेजू आमकां आनी पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता ताजेर आमी नियाळ करुया. कित्याक आमचें तारण जावंक जाय जाल्यार आमकां जेजूचेर बावर धरपाक, ताज्या उतराचेर बावर धरपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर बावर धरता तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी कोत्ता कित्याक देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर ओतयला. आनी त्या मोगा वरवीं आमच्यान आतां देवाचें उतर पाळूंक जाता, करूंक जाता, आनी एक क्रिस्ती जिवीत, एक सासणीक जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करून देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान करूंक, तें पाळूंक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.